प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 11वो विस्वोर वोड 45 ते 56 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 45 to 56। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुदेवकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो। पूण तांचेर भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें। म्हणटच मुखेल याजकांनी आनी फारिसेवांनी महादोड सभेची बसका आपयली। तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर भावार्थ दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमचो देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले। तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजक आसलो। ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजना। आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें, हें तुमी समजच ना। हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याजक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासून। त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो। ह्या पासत जेजू जुदेकारां मदें उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राईम नांवाच्या नोगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो। जुदेवांचे पास्क लागीं पावलेलें। पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत थावन जेरुसलेम सोडून गेल्लो। ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो पोरबेक येतलो की ना? प्रितीच्या बाबणीनो आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू वयर डुलमॉल जाता जेन्ना जेजू लाजराक पुनरुज्जीवन करता। कितें घडलेलें? लाजरस जो जेजूक बरो वळखतालो, ताच्या दोन भयणीन मार्था आनी मोरयेन जेजूक आपयल्लो जेन्ना लाजरस बरो नासलो आनी जेजू थंयसर बेतानीच्या गांवांत नासलो म्हणून आतां लाजरस मोडटा। 4 दीस ताका आतां पुरून दवरला आनी जेन्ना जेजू येता थंयसर बेतानीच्या गांवांत तो लाजरासकाक पुनरुज्जीवन करता। लाजरस जिवो जाता आनी बाबणीनो ही खुणां पळोवन खूब लोक जेजू फाटल्यान लागता, खूब लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता। आनी हें घडल्या उपरांत फारिजियो, धर्मशास्त्री, याजक हे आतां जेजूचेर आड वेतात, कित्याक लोक सगलो जेजू फाटल्यान धांवता, तांचेर देव मंदिर सोडटा आनी आतां जेजूचेर भावार्थ दवरूंक पावता, कित्याक जेजू आतां ह्यो मिलाग्री, अजाबां ह्यो सगळी खुणां दाखयता। आनी बाबणीनो आमी सगळीं जाणो की ह्या फारिजियांक, ह्या याजकांक, ह्या धर्मशास्त्र्यांक कांयच करूंक जायनासलें, ते फकत धर्म करताले। ते अशे शिकलेले फकत धर्म करपाक। आनी लोक आतां सामको कुड्डो आसलो ह्या लोकांक इतले दीस तांच्या फाटल्यान धांवपाक, पूण आतां जेन्ना जेजू येता सच शिकयता, देवाच्या पदवेन तो आतां लोकांक बरी करता, अजाबां दाखयतात, लोक आतां धर्म करपाक सोडटा आनी आतां जेजू फाटल्यान लागता। आनी आतां हे याजक हे जे आहले, जे फारिजियो, धर्मशास्त्री आहले, फकत धर्माचे लिडर आहले, ते आतां जेजूचेर आड वेतात आनी आतां जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात। बाबणीनो व्हडलो याजक जो कायफास आहलो ताणें अशें म्हणलेलें की एका मनशाक मरपाक बरें ना तर आख्ख्या परदेशाचो नाश जातलो। म्हणजे कितें?
समजा सगलो लोक जेजू फाटल्यान लागलेलो जाल्यार रोमा शहराचो लोक येतलो आहलो आनी सगळी देव मंदिरां तोडून आता फकत लोकांक ही जी जो धर्म आहलो ते बंद करूंक पावतले आहले आनी आता हे धर्मशास्त्री हे याज्ञिक हे फारिझ्यो एकठांय जातात आनी आता जेजूक जिवेशी मारपाक थारायतात आनी भाव भयणीनो आमी जाणो कशे भाशेन ताणें जेजूक खुर्सार मारलो कशे भाशेन जेजूक बोणकोणीन घालून ताका आता खुर्साचें जन्मन फर्मोण दिलें आनी जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो आनी आता आमी जी जेजूचेर एकठांय भावार्थ दवरता आमी जी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सुरवंडार मानता आता आमी देवाची भुरगीं जाता तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना 2000 वर्सां जावन जेजू ह्या संवसारान येवन खुर्सार वचोन मेलो आख्या मनशा कोडा पासत मेलो आता भाव भयणीनो आमचे पासत मेलो जाल्यार आनी खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्या आमकां गरज जेजूचेर भावार्थ दवरपाक जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक कित्याक जेजून आमकां सांगलां तो जावन आसा सोट तो जावन आसा वाट तो जावन आसा जिवीत म्हणटे ताजें उतर जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत आनी आमी जेन्ना ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आता भाव भयणीनो आमी जेजूक दाखयता आमच्या सर्गीच्या बापाक दाखयता की खरेपणी आमी ताची भुरगीं म्हणून आमी तें उतर पाळटा आनी आता आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता जें आमच्या देवाक जाय आपल्या भुरग्यांनी ताचे बरोबर संबंद धरून आपलें जिवीत सारूंक तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो जें जेजून आमचे पासत केलें तो खुर्सार गेलो त्या लोकांनी ताका जिवेशी मारलो पूण देवाची खुशी आसली की जेजू खुर्सार मरोंक आमची सरवण करूंक आनी ती सरवण केल्या म्हणून आयज आमी खुर्साक पडोवया जेजूचेर भावार्थ दवरुया आनी एक भावार्थीचें जिवीत एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.